देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप क्रिस्ती धर्मान भितर सरतात त्या लोकांक आदार दिवपाक हुकूम दिता. आमचे भोंवतणी असले कोण आसात काय? ह्या वर्गांत चड करून भुरगीं पडटात. आयज संवसार भुरग्यांचो दीस समारंभता. ह्या दिसार आमी भुरग्यापणाचेर मातशें नियाळुया. आमी कशे तरेन भुरग्यांक भावार्थान वाडोवंक आदार दिवंक जाता. पयले सुवातेर आमी आमच्या जिविताचें उदाहरण वरवीं आमच्या भुरग्यांक भावार्थान वाडोवंक जाता आनी हें करूंक जोड गरजेचें. जोरी तर आमची भुरगीं आमकां भावार्थाचे मनीस कशे पळयतात, जी कोण सद्दां देवाताय मागण्यांत वेळ सारून दुसऱ्यांक बरें उतर दिवन गरज आसलेल्यांक पयशान व वेळान व मागण्यांत आदार दितले पळयतकूच ती आमची भुरगीं पासून तशेंच करूंक शिकतली आनी आपले जिवीत बऱ्यो कोरण्यो करून जियेतली. शुभ वर्तमान एके दारूण आनी तीर विडवाचे आनी नितीदार खबर सांगता. विधवाचे तीरपणान वरवीं नितीदारचे काळीज बदलले. ही अपार आमच्या जिवितांत जिवी जाता. आमी आनी आमच्या भुरग्याच्या भितर चड करून तरणाट्या लागीं. तरणाटे आपले अस्मिताय मानूंक सोदतात आनी ते विशीं ते उर्माट कशे दिसूंक येता. जेन्ना भुरगीं हे भाशेन वागयता तेन्ना आमी रागार जावन तांकां समजूंक पावचे ना. पूण ह्या परिस्थितीन आमी मोगान संबंद करूंक प्रयत्न केल्यार भुरगीं बरे भाशेन जाप दिवंक लागतले. हे एके दिसान जावचें ना, ताका वेळ लागतलो. पूण शेवटाक आमकां कळूंक येतलें की मोग काळीज जिखता आनी भुरगीं मोगाक अदीक बरें जाप दितात रागा परस. मागुया. आब्बा बापा, आमचें काळीज मोगान भर. आमी एकामेका कडेन मोगान जियोंक आनी गरज आसलेल्यांक मोग दाखोवंक तुजी कृपा आमकां दी. जेन्ना भुरगीं आमकां त्रास दितात तेन्ना आमकां सोंसणीकायेन तांकां भावार्थान वाडोवंक आदार दी आनी आमच्या सगळ्या चिंतना उतरां व कोरण्यो मोगाचे आसूं म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळलें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.